from the time I've been MLA, that any tourism business should benefit the locals. In fact, the taxi drivers union, one of the organization, was formed by me. Whoever there now in the organization, I was instrumental in forming the taxi union. So, having said that, we are now in a digital age. See, these taxi drivers have been misguided by their leaders. I've always said this. These leaders are going to certain political leaders and they सांगता ते करतात. See, I've got one photo, some old photo of Michael Lobo signing something. See, he is signing something to the taxi drivers saying that Parrikaran तुमका उतर दिलेले, I am this guaranteeing you. Now every time these people have been fooled. तेंका कितें आसा, you cannot say आमकां हें नाका तें नाका, तुमी करा. What government had said, rate you all finalize, you all sit on the table, finalize the rate. Meter was put. आता मिटरा प्रमाणे तर गेलेले तुमी, आयज तुमकां हें तें येवचें नासलें. You all don't want the meter, you all don't want the app, तशें चलचें ना न्हू. I've told last time also, you all have to get together and say, okay बाबा आमकां हें जाय, आमी हें एप करता. तुम्ही ॲप करूंक सोदिना, तुम्ही मिटर घेवंक सोदिना आनी तुमी सांगता हें नाका तें नाका, गव्हर्मेंट इज नॉट गोइंग टू कीप क्वायट फॉर युअर. गव्हर्मेंट लोकूय तुमचे बरे आसना. यू सी द पब्लीक सेंटिमेंट इज ऑल्सो गोईंग अगेन्स्ट यू ऑल. जेन्ना तुमी म्हणटा ना हें नाका तें नाका, ॲप नाका, आमी करचें ना, आमी मिटराचेर चलचें सांगून की ना. पयलें सांगलें गव्हर्नर घालूंक ना, आमी दिवचें ना. मागीर सांगलें आमी तुमकां मिटर नाका, चलोय नाका मिटरा प्रमाणे. मागीर सांगलें आनी ॲप आहा तांकां आमी हाडूंक दिवचें ना म्हणून. येस, आनी एवरी टायम आमी, आय रिमेंबर लास्ट टायम आमी इलेक्शनाक भोंवताले पळय तेन्ना आमी टॅक्सी ड्रायव्हरांचे युनियनाच्यान वयताले. ते आमकां सांगताले ह्या गव्हर्मेंटान आमचे पाड घाल्ले, मायकलान पाड घाल्ले, परत मायकलाकूच हाडलो. ना दीस इज मायकल्स थर्ड इलेक्शन. 3 इलेक्शनां तो मायकला कडेन, आम टॉकिंग ओनली अबाउट माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, आय डोंट नो अबाउट अदर दीस. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 3 इलेक्शनां जाली, मायकला कडेन तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना आनी तरी पूण तुमी मायकल म्हणटा, जाल्यार तुमी बोगा. आनी कितें म्हणपाचें, यू ऑल हॅव बीन फूल्ड. हांव परत सांगता, यू ऑल डिसायड ऑन युअर दीस, यू ऑल गेट टुगेदर, फॉर्म युअर ओन एप, ऑर गव्हर्मेंटाक सांगा. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक जाल्या. आय हर्ड डेट तांकां बसयले म्हणून, टॅक्सी ड्रायव्हर बसयले, एक सांगलें आनी केला पळय ते हे पळय रूल काडले पळय बोलतेच काडले. दॅट इज रॉंग ऑफ द गव्हर्मेंट शूड टेक दीस पीपल इन कॉन्फिडन्स. गव्हर्मेंटान लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर आहा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवंकूच जाय. Again, I'm requesting my taxi driver brothers, because I was instrumental in forming the union. I was instrumental in giving loans to a lot of the taxis when I was in the EDC. So, आमकां तेंची दूख कळटा. I know how they are surviving. आमचे गांवांनी खूब टॅक्सी ड्रायव्हर आहा, माझे फ्रेंड खूब आहा टॅक्सी ड्रायव्हर. I know how they are suffering. But you all cannot say आमकां हें नाका तें नाका. एप आतां आख्या संवसाराक एप येता, तुमी कराय. नाल्यार गव्हर्मेंटाक सांग मिटर, तुमीच रेट थारायलेली न्हू, तुम्ही तर रेट ठरायलेली, कित्याक मिटरा प्रमाणे वचो ना तुम्ही ओके म्हटल्यार तेन्ना तुमी मिटरा भारी वता. म्हणजे कोण तुमचे तुमकां हाड येवचो ना. ॲप हाडपाची गरजूच नासली, तुमी मिटरांनी वयतले जाल्यार. आतां लोकांचे कंप्लेन येता तें खरें. थोडे जाण तरी तुमचे आसतले न्हू असले वायट करता तसले. यू कॅनॉट से ना सगळे आमी बरे म्हणून. आनी मग थोडे जाण तुमच्या मदें कुसके, पूण तुजो मिटर जर आसलो जाल्यार कांय जावचें नासलें. सो डोंट गेट फूल्ड बाय दीस पॉलिटिशियन. आनी तुमी चिंता कोणें तुमकां त्रासान घाले. हांव सांगता, म्हाज्या टायमार असलें जायनासलें, हांव MLA आहलो तेन्ना. सो यू कॅनॉट ब्लेम अस. हो गव्हर्मेंट येयल्या उपरांत तुमकां त्रास जाल्या, तुमीच हाडला. लोकसभाच्या इलेक्शनाकूय नेरूल आमचो नॉर्थ गोवा MP येयलो, ताका घेवन भोंवताले तुमी टॅक्सी ड्रायव्हर सगळे. विचारा ताका कितें जालां पळय तें, कितें करता पळय तें तुमच्या बद्दल. यू कॅनॉट टेक दॅट एवरी टायम एज्युटेशन करतले आनी तुमी जिखतले म्हणून. इट कॅनॉट. We have to go with the time. So एक फावट हांवेंय म्हटलेलें की we should Congress party should approach all these activists and people like Radharav Glacier, Dr. Oscar आनी कोण आहा, एनवायरमेंटलिस्ट आहा दुसरे गोंयचे, तांकां सगळ्यांक एकठांय घेवन we should go forward म्हणून. Now I heard Radharav's statement. It is a good move, but I stayed away from that afterwards because I thought आमी तर आनीक एक पार्टी कशी जातली, आमी एक्टिविस्टांक तर परत घेतले. एंड ऑल एक्टिविस्ट आर नॉट एज ए पॉलिटिकल एज दे प्रोफेस टू बी. आनीक कोणाक अशी आसतली म्हणून आनी एक पार्टी जातली, ताका लागून हांव फाटीं रावलोलो. बट आय थिंक इफ राधाराव इज टेकिंग द लीड, ही वील डू द रायट थिंग. आय स्टील थिंक दॅट काँग्रेस शूड अप्रोच देम फर्स्ट. काँग्रेस शूड हॅव अप्रोच राधाराव.
instead of Radharao getting all these people together, Congress should have approached Radharao, Congress should have approached Dr. Oscar, there are Cloud Alwari, they are सगळे गोंयचे पळय बरे चिंता तितल्यांकूय काँग्रेसीन म्हाका दिसता मेळोंक जाय आसलें पयलीं. आय डोंट नो इफ दे मिटींग, दॅट वॉज माय सजेशन. बट आय होप कित्याक काल हांव म्हाज्या फ्रेंडाचे इंटरव्यू आयकतालो एंटनी डिसिल्वा, that language, blackmail, all that language should not be either from the side of Congress nor from the activists. Because if you are going to save Goa, you should be cordial to each other and think of Goa. We cannot say आम्ही activists दाखयतले. Congress should not say आमचे vote base आहा. So we should, I think of Goa and go about it in a nice way. What alliances are going to get elections? So next year could be election when we are municipal and assembly. So how do you see this scenario? See, I don't want to put down the Congress, but the way I see it, the movement is not, everybody will tell you, that movement is not seen on the roads, on the street, that movement is not seen of the opposition. Not only Congress, you cannot see any movement. एक प्रेस कॉन्फरन्स एक रस्त्याक रावन कितें जाता पळय तितलें, बट पीपल डोंट फील दॅट ऑपोजिशन इज देर दिसना. आय थिंक काँग्रेस शूड पुल अप द सॉक्स अँड स्टार्ट रायट नाव. चड तें बुरोंक ना इलेक्शनाक. Whatever they are doing, they should do right now and get all the people together. I can still say there is groupism in the Congress. ते आदले पळय आहा ते अजून पासून भितर सरोंक सोदता, डिस्टर्ब करूंक सोदता, आतां पळय कोण आहा ताका डिस्टर्ब करूंक सोदता. दॅट इज नॉट गोइंग टू हेल्प द काँग्रेस इन एनी वे. दॅट इज नॉट गोइंग टू हेल्प गोवा. सो आय थिंक वी शूड थिंक ऑफ गोवा एंड देन ओनली गो अहेड. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.